आयतारा विश्वजिता बरोबर जीएमसीचो डीन प्रदीप नाईक आणि एमएस शिवानंद बानेकारूय हळदोण्या जानूजाच्या घरा पावले। विश्वजितान जानूजाच्या आवयची माफी मागली। आयज सकाळी हांव जानूज गोन्साल्वीस यांच्या घरा गेलो, यांच्या आईक मेळ्ळो, तेंची फॅमिली, तेजी भयण, आनी एकदम वायट दिसूंक लागलें म्हाका, कित्याक असली परिस्थिती कोणाचेर गोंय राज्यान येवं न्हय। लोकांचो पूर्ण विश्वास आमचे जे संस्थेचेर आसा गोवा मेडिकल कॉलेजान, पूण एका ऑफिसरा खातीर, एका डॉक्टरा खातीर ह्या तरेची घटना घडप आमी ताका माफ करूं शकना। आनी म्हणूनच हांव म्हाज्या कालच्यान मनान आशिल्लें की तांकां वचून मेळप, तेजे आईक मेळप, खंयच्याच आईक ह्या तरेची परिस्थिती येवं न्हय, खंयच्या भयणीक ह्या तरेची परिस्थिती येवं न्हय, आनी खंयच्याच फॅमिलीक ह्या तरेची परिस्थिती पळोवपाक येवं न्हय, जे खंय ते फ्युनरलाक जेन्ना रावल्या बॉडी गायब जाली म्हणून ह्या तरेची बातमी येता, तेन्ना अक्षरशः इतलो दुख्ख फॅमिलीक जाता। आनी हांवें माफी बी मागली तेज्या आई कडेन की हांव तो डॉक्टरान केलें तरी बी, आरोग्य मंत्री आसल्या कारणान हांवें माफी मागपाची गरज आसा तुजे कडेन। आनी माफी मागून हांवें कितें करचें तूंच सांग, कित्याक हांवें जें कितें फॅमिलीक जाय तें सांगात म्हूण सांगलें, पूण तेंचें एकूच मनान आशिल्लें की ह्यान फुडें खंयचेच आईक ह्या तरेची दुख्ख जावं न्हय। जीएमसीच्या मॉर्गात आता इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंग सुरू करतले। हळदोण्या पीएचसी जानूजाच्या नावान एक इमर्जन्सी रूम आणि एक 108 एम्ब्युलन्स दितले म्हणून विश्वजितान सांगलें। तिजे फुड्यानूच आमी जें डिस्कशन केलें की आयजच्यान आमी इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंग आमी बेगिना बेगीन गोवा मेडिकल कॉलेज मॉर्गान आमी इम्प्लिमेंट करतले। तेच्या भायर तिच्या मनान आशिल्लें की तेन्ना ती घटना थंय घडली त्या तरेची एमर्जन्सी सर्वीस त्या पीएचसीन नाशिल्ले, म्हणून हांवें तिका आश्वासन दिलां की 19 नोव्हेंबर पयलें म्हाजो टार्गेट आसतलो की आल्दोना पीएचसीन आमी एक एमर्जन्सी रूम आमी स्थापन करतले। आनी तिणी हें बी सांगलें की जेन्ना ती परिस्थिती जाली एम्ब्युलन्स नाशिल्लो, तेणी मागीर तिका धडपडचें पडलें, म्हापशेची एम्ब्युलन्स पणजे गेल्ली आनी त्या परिसरांतले एम्ब्युलन्स तिका गावूंक ना, म्हणून एक डेडिकेटेड आल्दोना कॉन्स्टिट्युन्सी खातीर 108 ची एम्ब्युलन्स ग्लँग तिकलो आनी तेंचे फॅमिली जानूज गोन्साल्वीसचे नांव मेमरीन आमी ते एम्ब्युलन्सची सर्वीस चालू करतले। तेज्याच मेमरीन आमी ते एक एमर्जन्सी रूम थंय चालू करपाचो आमी प्रयत्न फायल ऑलरेडी मूव करतलो। आयजूच ईमेल धाडून प्रोसेस चालू करता। जानूजाची बॉडी मिसिंग केस आगशे पुलिशे कडल्यान क्रायम ब्रांचीक ट्रान्सफर करची म्हूण विश्वजिताची मागणी। विश्वजितान गोंयचो डीजीपी मुक्तेश चंद्राक तसो मेल धाडला आनी तो स्वता बरोवपाचोय आसा। आयज सकाळीच हांव मुक्तेश चंद्र डीआयजी कडेन उलयलां की ती इन्व्हेस्टिगेशन फ्रॉम आगासे पुलीस स्टेशन टू बी ट्रान्सफर टू क्रायम ब्रांच। हांवें मेल बी धाडला। क्रिमिनल नेग्लिजन्स आनी फाऊल प्ले आसूं न्हय म्हणून एक जबाबदारीचो ऑफिसर नेमून तेजे अंडर ती इन्क्वायरी जावची, म्हणजे आमी जानूज गोन्साल्वीस हेका न्याय दिवंकूच जाय। काँग्रेस विश्वजिताच्या राजिनाम्याच्या मागणेचेर ठाम आसा। 3 तारखेक हळदोण्या जनूसाचे यादीन कॅन्डल मार्च दवरल्या। जेन्ना जगता आनी जगल्या उपरांत तो ह्या संवसार सोडून वयता तेन्ना तेका योग्य विधिवत तेचे क्रिया करची आसता, पूण ही क्रिया करपाचें भाग्य तेच्या फॅमिलीक मेळ्ळें ना। आनी हे साबार हेका दोशी जे आसा ते आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट आनी हेल्थ मिनिस्ट्री जावन आसा। असले क्रुअल क्रिमिनल निग्लिजन्स येदी व्हडली वायट घडणूक जी जाल्या तेची जबाबदारी घेवन हेल्थ मिनिस्टरान आपणाच्या पदाचो राजिनामो दिवपाची गरज आसा। 3 तारखेर 3 ऑक्टोबराक आल्दोनच्या लोकांनी सांजच्या 6:30 वरांचेर कॅन्डल लायट मार्च दवरल्या आनी यानूज हो एक म्युजिशियन आसलो, त्या खातीर म्युजिकल कॉन्सर्ट त्या खिणाक जातलो आल्दोना जंक्शनाचेर, मेन आल्दोना जो ज्या जाग्यार तेर्सेन आसा, एडवर्ड सुवारीस स्टॅच्यू आसा त्या जाग्यार ही कार्यावळ जातली। शेनवारा हळदोणच्या जानूज गोन्साल्वीस हे 24 वर्सांच्या तरणाट्याची बॉडी मिसिंग जाल्ली। जीएमसीन ती बेवारस बॉडी म्हणून समजून सीसीपीक दिली। ह्या उक्ताडार आयले आनी जानूजाच्या घरच्यांक शॉक बसलो। ह्या प्रकरणाक लागून जीएमसीत इलेक्ट्रॉनिक टॅगिंग सुरू करपाक मुहूर्त मेळ्ळा ही खरीच दुर्दैवाची गजाल। भलायकी मंत्र्यान जानूजाच्या आवयची स्वता वचून माफी मागली, सुदारणांची घोशणा केली, हेच तातले तातूंत थोडी तरी संवेदना। मात ह्या प्रकरणाची चवकशी खंयच्या निष्कर्षाक पावता तेच आतां पळोवपाचें। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट।